पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या अशा कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 4 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतलो विधानसभा वेंचणूक प्रचार पावला. तेंचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी, टीएमसी फुडारी ममता बॅनर्जी हांचे सयत मानेस्त प्रचारांत जाल्यात वांटेकार. पश्चिम आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीचे फाटभुंयेर देशांत अन्नधान्य आनी इंधन पुरवण सुरळीत. आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत वडील अधिकाऱ्यांनी दिल्या माहिती. भारतीय जनता पक्षाच्या 47व्या वर्धापन दिसा निमतान देशभरात जाल्यो कार्यावळी. गोंयांत लेगीत पणजेंतल्या मध्यवर्ती कार्यालयात जाली कार्यावळ. फोंडेच्या विश्व हिंदू परिशदेच्या सभाघरांत फोंडे बिझनेसमॅन आनी प्रोफेशनल फोरमाचे वतीन जाली कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाणून घेतल्यो कागाळी. पश्चिम आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीचे फाटभुंयेर एअर इंडिया नवी दिल्ली ते तेल अदीब मजगती प्रवाशी विमान सेवा 31 मे मेरेन दवरल्या स्थगीत. पळोवया खबरो विस्तारान. 4 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांत सुरू आशिल्लो वेंचणूक प्रचार आतां तेंगशेर पावला. भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामांत आनी अस्तंत बंगालांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर प्रचार सभांनी आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांचो प्रचार केलो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत आसामांत वेगवेगळ्या प्रचार सभांनी वांटो घेवन भाजप उमेदवारांक तेंको दिवपाचें आवाहन केलें. अस्तंत बंगालांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यो कूच बिहार आनी अलिपुरद्वार जिल्ह्यांनी सभा जाल्यो. तांणी तृणमूल काँग्रेसीच्या सरकारा आड खर उतरांनी टिका केली. भाजप सत्तेर आयलें जाल्यार घुसखोरा आड कारवाय जातली अशें स्पश्टपणान तांणी सांगलें. मतदानाच्या दिसा कसलोच भंय बाळगिनासतना लोकांनी मतदान करचें अशें आवाहन लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी केलें. अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी तृणमूल काँग्रेस उमेदवारांचो नेटान प्रचार सुरू केला जाल्यार काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आनी लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी लेगीत आसाम, अस्तंत बंगाल, केरळ ह्या राज्यांनी भौशीक सभांनी वांटो घेवन आपल्या उमेदवारांचो नेटान प्रचार सुरू केला. पुदुचेरी, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आनी अस्तंत बंगालात ह्यो वेंचणुको जातात. 9 एप्रील दिसा मतदान जातलें. अस्तंत बंगालात 23 आनी 29 एप्रील हे 2 दीस 2 पावंड्यार मतदान जातलें. त्या भायर गोंयांतल्या फोंडे, कर्नाटकांत बागलकोट आनी दावनगिरी दक्षिण तशेंच नागालँडच्या कोरडांग आनी त्रिपुरांतल्या धर्मनगर मतदारसंघांनी 9 एप्रील दिसा पोटवेंचणूक जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसाम विधानसभा वेंचणूक प्रचारांत वांटो घेतला. आसामांतल्या बारपेटा मतदारसंघांत आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेक तांणी उमेदवारांचो प्रचार केलो. ते पयलीं आयोजीत केल्ल्या रोड शो कार्यावळींत लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी वांटो घेतलो. देशाक आत्मनिर्भर करप हीच भारतीय जनता पक्षाची मोख आसा आनी त्या दिकेन केंद्र सरकारान पावलां उबारल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. 60-65 साल के राज में हमारे ट्राइबल परिवार आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है. सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं थी तो आदिवासी क्षेत्रों में रही और हिंसा की, बम बंदूक की सबसे बड़ी समस्या कहीं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में रही. देश के ट्राइबल समाज को कांग्रेस ने सिर्फ यही सब कुछ दिया. साथियों, कुछ साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट में ही हर वर्ष औसतन 1000 से अधिक लोग उग्रवाद के कारण मारे जाते थे. बोडो क्षेत्र में आसाम विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार लेगीत नेटान सुरू आसा. आसामाचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हांचे कडेन हेर देशाचें नागरिकत्व आशिल्ल्याचे काँग्रेस पक्षान केल्लो आरोप मुखेलमंत्री शर्मा हांणी भायर मारलो. आसामांत वेंचणूक प्रचार सभे उपरांत खबराकारां लागीं उलयतना तांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर उतरांनी टिका केली. যোৱাকালি নিশা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই FIR দাখিল কৰিছে. মই নিশ্চিত যে পুলিচে কেছ ৰেজিষ্টাৰো কৰিব আৰু পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ সাংবিধানিক আৰু আইনী দায়িত্ব পালন কৰিব. কিন্তু গোটেই দিশটোত চিন্তনীয় বিষয় এটা হৈছে পাকিস্তানী এংগল. আমি আপোনালোকক ৱেবছাইটত দেখাম
যে এই গোটেই ফলছ ডকুমেণ্টছ আৰু গোটেই ফলছ যিটো ডেটা এইখিনি ড্ৰ কৰা হৈছিল এটা পাকিस्तानी सोशल मिडिया ग्रुपर পৰা। भारता खातीर LPG गॅस घेवन येवपी ग्रीन आशा ह्या जहाजान हॉर्मुजचे समुद्रधुनी सुरक्षीतपणान पार केल्या। पश्चिम आशियांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर ह्या मार्गान येवपी हें 9वें भारतीय जहाज आसा। इराणांत अमेरिका आनी इस्रायल हांचे मदीं उपराशिल्ल्या संघर्शा उपरांत हॉर्मुज समुद्रधुनी कांय प्रमाणांत बंद केली आसली तरी भारतीय जहाजाक खासा परवानगी इराणान दिल्या। जागतीक कच्च्या तेलाच्या पुरवणेंतली 20% येरादारी ह्या म्हत्वाच्या मार्गांतल्यान जाता। ह्या संकश्टकालीन परिस्थितींत लेगीत भारताची उर्जा पुरवण साखळी सक्षम दवरपाक भारतीय जहाजांनी व्हड योगदान दिलां। ग्रीन आशा ह्या जहाजा सयत हेर जहाजांनी मेळून आतांमेरेन 92,000 टना परस अदीक LPGची येरादारी केल्या। तशेंच 2 तेलवाहू ट्रक्सांतल्यान संयुक्त अरब अमिरात आनी ओमानांतल्यान कच्चें तेल आनी गॅसोलीन भारतांत हाडल्यात। पश्चिम आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीक लागून देशांत निर्माण जाल्ल्या परिस्थितीचेर अन्नधान्य आनी इंधन पुरवण संदर्भात आंतर मंत्रालयीन बसका घेवन वेगवेगळ्या खात्याच्या मुखेल्यांनी म्हायती दिली। देशांत गंव तांदूळ हाचो भरपूर सांठो आसा अशी म्हायती नागरी पुरवण मंत्रालयाचे अधिकारी अनुपम मिश्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। Under the Essential Commodities Act to check whether there is any hoarding or black marketing. What we have seen so far, there has been no unusual volatility in the prices of the essential commodities, number one. Number two, if we come on the supply side, so what we see that pulses. Now the production of pulses this year is higher than what we had in the previous year. So what we mean by pulses, those 5 major pulses, tur, urad, masoor, chana, and then urad, so they basically comprise of a pulses basket. Now to ensure that we have a continuous supply of pulses, import of tur and urad, they have been allowed under free category till 31st of March 2027. Now coming to horticulture crops, that is onion, potato and tomatoes. Now the production of all these 3 horticulture commodities is almost at the same level as it was in the previous year, so there are no supply side constraints. Now under the Essential Commodities Act of 1955, the state governments have the power to take action against any black marketing or hoarding of the commodities. The department has been in constant touch with the state governments, and for the price monitoring, basically we have been sensitizing them, also requesting them to take action if there are any instances of black marketing and hoarding. सैमीक वायू आनी पुर्वरत खात्याच्यो जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी हे जोड बसकेंत उलयतना दर दिसा देशभरात 50 लाख गॅस सिलिंडरांची वितरण जाता अशें सांगलें। क्लिप्स जैसे सर्कुलेट होती हैं कि सप्लाईज को लेकर, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 2 दिनों से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के, ऑयल एंड गैस कंपनीज के सीनियर लीडरशिप्स इंक्लूडिंग CMDs वो फील्ड में जा रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी लगातार मीटिंग की जा रही है, बात की जा रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि सप्लाईज स्मूथ हो, और अगर कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग जैसी कोई गतिविधि हो रही है तो उसे तुरंत रोका जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हम लगभग 50 लाख सिलेंडर हर रोज़ दे रहे हैं। पिछले 5 हफ्ते में लगभग 18 करोड़ घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाया गया है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड हाई 97% पर है। डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड या OTP की व्यवस्था की गई है, और अब लगभग 90% डिलीवरी इस OTP कोड के द्वारा ही की जा रही है। नागरी पुरवण विभागाचे जोड सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी दर दिसा वापराच्या वस्तूंचो काळो बाजार वा साठवणूक करपी लोकां आड खर कारवाय करपाचे अधिकार सगळ्या राज्यांक दिल्यात अशी माहिती पत्रकार परिशदेंत दिली। Our embassy in Tehran so far has facilitated movement of 1,777 Indian nationals in Iran to Armenia and Azerbaijan.
from where they have been flying back home to India. This number includes 890. खबरापत्रात घेऊया एक लहान सविस्तर. Krishna, 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 Krishna. चोर के पीछे पड़ी अक्खी मुंबई की पुलिस पर हाथ न आए 420. चोर पुलिस चोर के पीछे पड़ी. करते बड़े बड़े जो काम, जग में बहुत बड़े दो नाम, कृष्णा और बलराम, कृष्णा और बलराम. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. भारतीय जनता पक्षाच्या 47व्या वर्धापन दिसा निमतान आयज देशभरात पक्ष पावण्यावेल्यान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जालें. मुखेल कार्यावळ भारतीय जनता पक्षाच्या नवी दिल्लींतल्या मुख्यालयांत आयोजीत केल्ली. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हांणी ह्या वेळार आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीक संबोधन केलें. आज हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवाद को, अंत्योदय को और सुशासन की उस गवर्नेंस मॉडल को, तीनों को अगर किसी व्यक्ति ने आत्मसात कर आगे बढ़ाने का काम किया है तो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इन तीनों विषयों को साथ में लेकर आगे बढ़े. और जब वो उनकी कल्पना, जब वो 2047 के विकसित भारत के सपने को कहते हैं तो हमें लगता है कि जो विकास का विषय उन्होंने हम सब के सामने रखा है, 2047 के विकसित भारत का सपना, वो आज 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बनता जा रहा है. ये कहीं न कहीं हमारे इतने बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो विश्वास जनता के बीच में है वो कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है. भाजपाच्या स्थापणूक दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका चित्रफितीवरवीं भाजपाच्या वाटचालीचो नियाळ घेतला. पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक तांणी परबी भेटयल्या. भारतीय जनता पार्टी ने वडोदरा में 1994 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था. हमने ये भी तय किया था कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और सरकार में आने के बाद हमने महिला आरक्षण का अपना वायदा पूरा करके दिखाया. अब हम पूरी शक्ति से जुटे हैं कि साल 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के अनुरूप ही चुनाव हो. नागपुरात आयज भाजपाच्या राष्ट्रीय फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या मुखेल हाजेरीत पक्षाचो स्थापणूक दीस मनयलो. पक्षध्वज उबारल्या उपरांत जाल्ल्या कार्यावळींत मंत्री गडकरी हांणी देशाक विश्वगुरू म्हणून उबो करपाचो पक्ष सेगीत काम करता अशें सांगलें. आयच्या भाजपा स्थापणूक दिसा निमतान पक्षाचें कार्य फुडारात लेगीत नेटान मुखार व्हरपा खातीर सगळ्यांनी एकचारान वावरुया अशें गडकरी हांणी सांगलें. कि भारत को राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके विश्वगुरु बनाना और जो हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक से पिछड़े हुए हैं, जिनका जीवन बदलने का जिम्मेदारी हमने ली है, वो अंत्योदय के विचार के आधार पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके उनके जीवन को बदलकर भारत को विश्वगुरु बनाना, उसमें काफ़ी काम हुआ है और आज हम संकल्प करके ये काम भविष्य में भी करते रहेंगे, यही संकल्प किया है.
पणजेंतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात पक्ष स्थापणुकेचो वर्धापन दीस आयोजीत केल्लो. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, पणजेचे उपमहापौर वसंत आगशीकर, नगरसेवक किशोर शास्त्री, शुभम चोडणकर, अस्मिता केरकर, सिद्धेश नाईक हांचे सयत पक्षाचे पदाधिकारी ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. सुरवेक प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी कार्यालया मुखार पक्षध्वज उबारलो. ध्वजवंदना उपरांत तांणी भाजप स्थापने उपरांत पक्षान देशाच्या उदरगती खातीर दिल्ल्या योगदानाचो नियाळ घेतलो. 46 वर्सां पूर्ण करून हो 47वो स्थापना दिवस आमी मनयतात. भारतीय जनता पार्टी ही फक्त पार्टी एक 2 खासदारां पुरतीच मर्यादीत न रावता, ही आयज करोडो लोकांचे प्रेरणास्थान जाल्लें आसा. आनी ज्या उर्बेन, ज्या इच्छेन आणि ज्या आकांक्षेन ही भारतीय जनता पार्टीची स्थापना जाल्ली, तिजो जो हेतू आशिल्लो तो हेतू आमी पूर्ण करपाक सगळे कार्यकर्ते तत्पर आसात. आणि ताजोच भाग म्हणून आयज आमी पयली पंडित डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां वंदन करतात. त्याच बरोबर भारत मातेक वंदन करतात आणि हो स्थापना दीस आमी मनयतात. अटल बिहारी भाजपाच्या वर्धापन दिसा निमतान राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी लेगीत खोस उक्तायल्या. तांणी आपल्या राबित्या घरांत पक्षध्वज उबारून वर्धापन दीस मनयलो. भारतीय जनता पक्षान सामान्य कार्यकर्त्यां मदीं राष्ट्रीयत्वाची भावना बळिश्ट केल्या अशें सांगून एकात्मता आनी अखंड भारत ही संकल्पना अदीक घटमूट केल्ल्याचें मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळें. फोंडेच्या विश्व हिंदू परिशदेच्या सभाघरांत फोंडा बिझनेसमॅन अँड प्रोफेशनल फोरम हांचे वतीन एका कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. फोंड्यांतल्या वेपाऱ्यांच्यो समस्या जाणून घेवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर, फोंडेचे भाजप उमेदवार रितेश रवी नाईक, फोंडा बिझनेसमॅन फोरमाचे देसाई आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. सुरवेक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष घारू सावंत हांणी नव्या मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांच्यो समस्या मुखेलमंत्र्यांकडेन मांडल्यो. सद्गुरू गोवेकर हांणी भाजी विक्रेत्यांचे प्रस्न सांगले. बेतोडा वेंडर्स असोसिएशनाचे महेश गायतोंडे हांणी उद्देगीक वसाहतींतल्यो समस्या जाल्यार कृष्णा नाईक हांणी टॅक्सी चालकांच्यो समस्या नदरेक हाडून दिल्यो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांकां समर्पक जाप दिली. इफेक्ट आणि सायड इफेक्ट हे दोन्ही असतात. जसजसे शहर एक्सपांड जाता तसतसे प्रॉब्लेम चड वाढत वता. आणि खरें म्हणजे प्रॉब्लेम हे स्थानिक लेवलाचेर जर सोडयले जाल्यार स्थानिक लेवला वयले प्रश्न बरेचशे सुटावे जायत आसता. बाब रवी नाईक हे थोडेशे आमदार जाले उपरांत मंत्री जाले, बट तांचो हेल्थ तांकां तितके साथ दिना जाले आनी कालांतरान तांची डेथ जाली. म्हणूनय बी काही विशय हे तशेंच उरले, पेंडींग उरले. पण फाटल्या 6 म्हयन्याच्या मदीं 4-5 फावटी येयल्या उपरांत मार्केटानूच हांव 4 फावटी गेलो. मार्केटाचो रूफ वयलो बदलपाक जाय, 100% बदलपाक जाय. मार्केटाचे इंटरनल प्रॉब्लेम सगळे सोडोवपाक जाय, 100% सोडोवपाक जाय. तितून म्हणजे तूं मत ना. आनी ते हांव तुमकां एक एश्युरन्स दिता की दुसरो विशय स्थानीक प्रॉब्लेमाचो हेजो मांडलो तो विशय म्हाका पयलींच फावटी कळ्ळा. म्हणून हांवें म्हटलें तुमी एकदां हे 9 तारीख जाल्या उपरांत ताका ऑफिसान आपयता आनी तो विशय तेचो सोडयता. वेगवेगळे म्हणजे इंडस्ट्री चेंज जाता पयलीं किंवा बदलत्या हातूंतल्यान वेगवेगळे विशय फुडें येत आसता. पण ते विशय सुटावे जावपाक जाय नक्की आसा. आनी एज अ चीफ मिनिस्टर जेन्ना ते विशय सोडप ही म्हजी जबाबदारी आसा आनी हांव ते सोडयताय बी. मोगो पक्षाचे आमदार जी तारोलकर हांणी भाजपांत प्रवेश करचो आनी त्या पक्षाच्या चिन्हार फुडली वेंचणूक लढोवचें हें मंत्री मोविन गुदिनोन केल्लें विधान योग्य न्हय अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी म्हळां. अशा वक्तव्यांक लागून पक्ष शिस्त इबाडटा अशें मत दामू नाईक हांणी उक्तायलें. पणजेंत एका कार्यावळींत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर ते जाप दिताले. पक्ष आसा त्या पक्षाची काही रीती आणि नीती आसा, त्यानुसारच आमी आमचें मार्गदर्शन करीत आसा. पक्षाची भुमिका ही खूब जाणांक अजुनूय जर खबर ना, आनी ती पक्षाची भुमिका आनी पक्ष कसो आसा आपले परीन शिकून एवढ्या सिनियर मंत्र्याला पक्षाची अजून माहिती नाही असं पक्षाची म्हणून म्हटलं न्ही, पक्षाची रीती आणि पक्षाची एक नीती आसा. पक्ष हो कोणाचे एक कोणी तरी स्टेटमेंट केलो म्हणून पक्ष हें करना. आणि पक्षाचे काही जर इतले जर सिनियरांनी जर आसा जाल्यार पक्षाचो मनीस हो जबाबदारीन स्टेटमेंट करतलो.
जर पक्षाचो मनीस जर तो पक्षाचो न अजुनूय जर पक्षाची कार्यपद्दती जर ताका खबर ना जाल्यार तो बेजबाबदार स्टेटमेंट त्या अध्यक्षांची तुमी हांव स्टेटमेंट स्पश्टपणे सांगता बेजबाबदार अध्यक्षांची भूमिका काय असणार आहे त्यावर? स्पष्टपणे सांगता स्टेटमेंट बेजबाबदार आसा. अध्यक्ष काय करणार? कारवाई अध्यक्ष कितें करपाचें तें सगळें हांव पत्रकारांक सांगून किंवा सगळे जनतेक सांगून करचो ना. अध्यक्ष कितें करपाचो योग्य वेळाचेर हांव अशें अनेक गोश्टी आमी पक्ष करता ते पक्ष पत्रकारांक सांगून करता सांगत ना. आमी खंयच्याच आमदाराक किंवा खंयच्याच पदाधिकाऱ्याक उठ सोड पत्रकारा कडेन किंवा खंय तरी उठ आनी जाय तसो स्टेटमेंट कर म्हणून खंय मोकळीक दिल्ली ना. आनी ह्या सगळ्या आमदारांनी लक्षांत घेवंक जाय. पक्ष हो शिस्तीन चलता, डिसिप्लीन चलता. आयज स्थापना दिवस आसा. पक्ष 46 वर्सां कार्य करीत आयलो तो असोच आयलो ना. वास्को मेस्तावाडो हांगच्या श्री ब्राह्मणेश्वर देवळांत शिवलिंग ब्राह्मण प्राण प्रतिश्ठेचो वर्धापन दीस सुवाळो व्हडा भक्तिभावान मनयलो. ह्या वेळार शेकड्यांनी भाविकांनी दर्शन घेवपा खातीर व्हड गर्दी केल्ली. वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकर, नगरसेविका शमी साळकर, आदले मंत्री मिलिंद नाईक हांचे सयत हेर मानेस्तांनी देवदर्शन घेतले. ह्या निमतान कांय सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळीचें आयोजन लेगीत केल्लें. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. जब भी आती है मुसीबत सबकी जुबान पर गूंजता है एक ही नाम, ये तो स्मार्ट बॉय हर दिन टकराता है नई मुसीबतों से. छोटा सा हीरो और पावर का खजाना, टेक्नोलॉजी और हिम्मत का जबरदस्त कॉम्बिनेशन. देखिए माइटी राजू 5 अप्रैल से हर रविवार दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल चैनल पर. नमस्कार. देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है एमएसएमई सेक्टर, लेकिन एक बड़ा सवाल, जब एमएसएमईज देश की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसा क्या करें कि उनके लिए क्रेडिट सुलभ हो जाए. इस हफ्ते सिडबी एमएसएमई संवाद की श्रृंखला में बात करें एमएसएमई क्रेडिट गैप के बारे में. फॉर्मल फाइनेंस में आने में बहुत सारे फायदे हैं. देखेंगे जयपुर की सक्सेस स्टोरी. विशेषज्ञ देंगे आपके सवालों के जवाब. एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए हो, टर्म लोन के फॉर्म में जो कि रिपेएबल होता है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, डिपेंडिंग ऑन की क्या उसकी कैश जनरेशन की कैपेसिटी. शनिवार शाम 7 बजे, दिनांक 11 अप्रैल, डीडी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. नवी दिल्लीत राज्यसभेत आयज महाराष्ट्रांतल्यान वेंचून गेल्ल्या नवनिर्वाचित वांगड्यांचो सोपूतविधी जालो. राज्यसभेचे अध्यक्ष आनी उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी नव्या वांगड्यांक सोपूत दिलो. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यां मदीं राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाचे शरद पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, रामराव भडकुले, माया इवनाते आनी ज्योती वाघमारे हांचो आस्पाव आसा. सभेची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्षी शपथ घेते की पश्चिम आशियात सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीचे फाटभुंयेर एर इंडियान नवी दिल्ली ते तेल अवीव ह्या मार्गावेली आपली विमान सेवा 31 मे मेरेन स्थगीत दवरल्या. एर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिल्या. देशांतल्या बहुतांश विमान कंपन्यांनी तेल अवीव मार्गावेली येरादारी सेवा स्थगीत केल्या आणि फकत इस्रायली विमान कंपन्यो खर निर्बंधा खाला सेवा दितात अशी माहिती लेगीत ह्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. विमान सेवा स्थगीत जाल्ल्या कारणान इस्रायलात रावपी 40,000 परस अधिक भारतीयांक हुस्को उप्रासला. व्यक्तिगत वा वेवसायीक कारणां खातीर भारतांत परतून येतना प्रवाशांक जॉर्डन वा इजिप्त मार्गान येवचें पडटा.
किर्गिस्तानांतल्यान विश्वेक हांगा आशियाई कुस्ती अजिंक्यपद सर्तींत आयच्यान सुरवात जाल्या. भारतीय कुस्तीपटू सर्वोत्तम खेळ करपा खातीर सज्ज जाल्यात. ऑलिंपीक पदक विजेतो अमन सेहरावत 30 वांगड्यांच्या पंगडा सयत संघाचें फुडारपण करता. फाटल्या वर्सा ह्या सर्तींत भारतान 10 पदकां जिखिल्ली. ही सर्त 12 एप्रील मेरेन चलतली. IPL क्रिकेट सर्तींत काल बेंगळुरूच्या एम चिन्नस्वामी मैदानाचेर जाल्ल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचो 43 धांवड्यांनी पराभव केलो. आयज कोलकाता नायट रायडर्स आनी पंजाब किंग्स ह्या पंगडां मदीं कोलकाताच्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर सामनो जावपाचो आसा. सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळाक सुरवात जाता. आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.3 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.0 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. 4 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतलो विधानसभा वेंचणूक प्रचार पावला तेंगशेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी, TMC फुडारी ममता बॅनर्जी हांचे सयत मानेस्त प्रचारांत जाल्यात वांटेकार. पश्चिम आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीचे फाटभुंयेर देशांत अन्नधान्य आनी इंधन पुरवण आसा सुरळीत. आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत वडील अधिकाऱ्यांनी दिल्या माहिती. भारतीय जनता पक्षाच्या 47व्या वर्धापन दिसा निमतान देशभरांत जाल्यो कार्यावळी. गोंयांत लेगीत पणजेंतल्या मध्यवर्ती कार्यालयांत जाली कार्यावळ. फोंडेच्या विश्व हिंदू परिशदेच्या सभाघरांत फोंडा बिझनेसमॅन आनी प्रोफेशनल फोरमाच्या वतीन जाली कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाणून घेतल्यो कागाळी. पश्चिम आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीचे फाटभुंयेर एअर इंडियान नवी दिल्ली ते तेल अवीव मजगतीं प्रवासी विमान सेवा 31 मे मेरेन दवरल्या स्थगीत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाजे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.